La misericordia di Dio ci libera. E quando tu ti incontri con la misericordia di Dio, hai una libertà interiore grande e anche sei capace di trasmetterla. Per questo è tanto importante aprirsi alla misericordia di Dio per lasciare di essere schiavi di noi stessi. E tutti questi vizi, questi peccati, questo egoismo ci allontanano dall'amore e ci fanno incapaci di amare. Siamo schiavi di noi stessi e non possiamo amare, perché l'amore è sempre verso gli altri. शुरुआत 111 में गीत गया A30 पेज नंबर 15 A30 उल्लासाने
Soles poranka soglia bruciano devaga ancora Lassari Soles poranka soglia bruciano devaga ancora Soles poraci se va ora Anondantaci bukikora Suki daga unga undi dorsora Suktu sariya deva mukha Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी आयचे मिसाचे भेटेक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या जोकी सातान लुकास ह्या आमच्या भावाच्या आत्मे पासून आमी भेटयता देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया दुसरे इंतसांव आमी भेटयता लुड्डिना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयता तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया स्टेफी थॉमस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत मागुया ह्या सगळी आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराची परब मनयता जेजू आमचे पासत संवसारांत आयलो आमचे पासत कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाक वेचे पयलीं जी आपणाची मोहीम आसा ती ताणें दाखयली किरीत भाशेन ह्या वेचून काडलेल्या शिसांक आयज आमच्याय जिवितांत जेन्ना भोव करून जायते तरेची भिरांत भितर सरलेली आसा तेन्ना हे भिरांती भितर जेजू आमकांय आपलें रुपांतर दाखयता आनी आपणा बरोबर रुपांतरान भागेली जावंक आपयता पूण जायते फावटी आमी आमचे भिरांतीकूच घट धरून रावल्या जायते फावटी आमचे भिरांतीक घट धरून आमी वायट वस्तू आसात त्यो केल्यात वो आमी चिटकून रावल्या मनशांक वस्तूंक असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञाव चारून सांगता मनान चिंतून तणाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Tuja lo, oi boa
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, रुपांतरलेले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासणां दवरली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमापोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासण एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकरां जळटल्या उज्या पोरी. ताच्या मुखावेळी एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळ्या लुगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पुरजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतण जावचें ना. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. परतून म्हणयात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटू
दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनोदबरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत, ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब: सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार परवट मेणावरी खोडटात. अंतराल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब: सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पोर. सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब: सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उद्गार. हो म्हजो पूत, खेरीत अपुरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक, जाकोबाच्या बाबाक, एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्या परी परजळीत लोकलोकीत जालें आनी ताचीं आंगोस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं. ओचितूच मोइजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका परजळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, खेरीत आपुरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवून साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगोर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रिच्या भाव भयणीनो, भिरांत आमकां सगल्यांक दिसता आनी जायती जी भिरांत आसा ताचेर जैत व्हरून जायते जाण आपूण एडवेंचर्स करूंक भायर सरतात. असलोच एक एडवेंचर जालो खंय आनीक एका दोंगराचेर मावंटेनियरींग करूंक थोडे जाण गेले. अकस्मात
स्नो स्टॉर्म जालें आनी सगल्याक झेल पडपाक लागलो. आनी तातूंत भितर हे जे मावंटेनियरींग कोत्ताले ते मावंटेनियर्स सांडून पडले, एकामेका कडल्यान पयस गेले. एकलो तातूंतलो बरोच धाडोन बोडोन आनी गुटली जावन पडटा आसतना ताणें हाती कितें मेळटा ताका घोट धरलें. पडल्यार एक हांदी ताका मेळ्ळी. असोच काळोख जाल्लो. आनी हो भावार्थी मनीस आनी भावार्थान आनी भिरांतीन बरोवन ताणें त्या वेळार देवाक उलो मारलो खंय, सायबा म्हाका वाटाय, म्हाका साल्वार कर. हे मावंटेनियरींग एक्सपेडिशन काबार जावन म्हाका परतून घरा वचपाक जाय, म्हाका साल्वार कर. आनी त्याच वेळार खंय ताका एक आवाज आयलो, तुजे हात सोड आनी हांव तुका धरतलो. आनी हो मनीस जाणें इतलो वेळ धाडोन बोडोन गुटलोन आयिल्लो आनी आतां एक झाडाक धरलेलो, ताका आनीक भिरांत दिसली. जरी तर ही एक म्हजी निमणो होप म्हजो आसा साल्वार जावपाचो, तोय सोडीत जाल्यार कितें जातलें. आनी ताणें म्हणलें, तूं उलयता तो कोण? आनी ताणें म्हणलें, हांव देव. आनी देवाचो आवाज आपणाक मारून उडोवंक सोदता वा आपूण मोत्तलो हें चिंतून तो खंय घोट धरून रावलो, कसोच सोडूंक ना. हें स्टॉर्म काबार जालें, स्नो स्टॉर्म काबार जालें. आनी मागीर रेस्क्यू टिम्स आयल्यो आनी हे जे कोण फारोन उरलेले तांकां वाटावपाक आयिल्ले कडेन तांकां हो एक मनीस मेळ्ळो, जो झेलान घोट जाल्लो, ताचेर आख्खो झेल पडलेलो आनीक झेलान घोट जावन तो एका झाडाक घोट धरून आसलो. आनीक मौजेची वस्त वो सरप्रायज जावपा सारकी वस्त ती ही, तो जे झाडाक घोट धरून आसलेलो ताचे भितर आनी जमणी भितर, वो ताचो पांय आसा आनी ताची जमीन आसा, ताचे भितर सुमार 1 मेत्राचो जागो आसलो. म्हणटच हात सोडलेलो जाल्यार देंवता आसलो, घोट जावन उरचो नासलो. पूण आपणाचेच भिरांतीन जाका ताणें धरलेलो आनी जें झाड वो जी झाडाची खांदी आपणाक साल्वार करता म्हूण तो समजून रावलेलो, तेच भिरांतीन तो थंयच घोट जालो. भावा भयणीनो, आयज रुपांतराची परब आमी मनयता. आनी ही रुपांतराची परब मनयता आसतना जे शुभ वर्तमान आमी घेतलां रुपांतराचें, जंय जेचून ह्या तेग शिसान पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब ह्या तेगांकूय आनी दुसरेय कडेन तो व्हरता. बो करून जायरसाची धूव जेन्ना मेल्ली, तिका ताणें उठायली तालिता कुम म्हणून, तेन्ना तांकां व्हेल्लें. तशेंच जेजू आपणाची ही लागशिल्ली एक झलक ह्या शिसांक दाखयता आनी ती पळोवन तेय भियेले. बो करून जेन्ना ताणें देवाचो ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगलें म्हजें धादुसपण, तुमी ताचें आयकात. देवाचो आवाज कसलो येतलो आमी कडेन नकळो, कित्याक आमी आयकूंक ना. पूण दर दिसाक देव आमचे लागीं उलयता, वेगवेगळ्या वस्तू वरवीं, वेगवेगळ्या घडण्यां वरवीं आनी भोव करून देवाच्या उतरां वरवीं. आनी देवाचें उतर आयकून जायते फावटी आमकां भिरांतूय दिसता. देव जेन्ना उलयता तेन्ना आमी जायते फावटी भियेता. भोव करून जरी तर तो सृश्टींतल्यान उलयता, जेन्ना जायते तरेचें आतां आमकां एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन दिश्टी पडटा, सृश्टी परतून आमचेर एके भाशेन घुरी घालता, वी आर अंडर एटॅक, तेन्ना आमी भियेल्लीं आसा. आनी हे भिरांतीन जायते फावटी आमकां साल्वार जावपाक जाय आनी तेन्ना कितें मेळटा ताका आमी धरपाकूच जाय. आनीक आमचो एक स्वयंभूच मनशाचे सैमान आमी कितें आमकां साल्वार करतले ताका घोट धरून रावता. भाव भयणीनो, आयज आमचे भितर कसल्यो भिरांती आसात काय आनी कित्याक आमी घोट धरून आसा काय? जरी तर आमचें मन स्वर्गाक आसा जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान दानियल प्रवाद्याचें दर्शण आमी आयकलां. दानियल प्रवाद्याचीं दर्शनां खेरीत भाशेचीं आनी त्या दर्शनाचो वो सपनाचें ताच्यान इंटरप्रिटेशन दिवपाक जातालें, ताचो अर्थ सांगूंक जातालें. हो गूण देवान ताका दिल्लो. आनी हें दर्शण खेरीत हें स्वर्गाचें दर्शण. देव कसलो आसा, कसलो दिसता, आमच्यान कडेन ताचें वर्णन करूंक जायना. पूण दानियलाच्या ह्या दर्शनान
करीत भाशेन एक देवाचें एक ल्हानशें वर्णन शें केलां. आनी त्या स्वर्गार कोण कोण आसात, कितले आसात, हजारांचे हजार, 10,000चे 10,000, कितलो आंकडो आमकां सांगला. म्हणटच स्वर्गार पावपी मनशां आसात, स्वर्गार पावलेलीं जायतीं मनशां आसात. तांकां आमी सांत भक्त म्हणटा. आनी आमकांय ह्या जम्यान भितर सरूंक जाय जंय देवाक आमी रूप पळयता. आनी देवाक जरी तर आमी रूप पळयतले जाल्यार हें उतर गरजेचें, तुमी ताचें आयकात. ह्या संवसारांत आसतना जेजूचें उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां भोव गरजेचें. पूण जायते फावटी ताचें उतर आयकूंक आमकां आडकोड म्हणल्यार पयली सुवातेर आमची भिरांत, आनी ते भिरांतीक लागून आमी ज्याक कित्याक धरून रावता ताका. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पळयता भिवन आमी कितेंय करता. भिवन आपणा लागीं पयशे आतां आसचे ना, पयशे काबार जायत म्हूण घडये आपणाचें कमिशन घेवपाक जायते जाण कामां करतात. इतलें की देवाक पासून थोडे जाण सोडून दिता, आपणाचो भावार्थ पासून सोडून दिता, आपणाच्या देवाक सोडून दुसऱ्यांच्योय पुजा करता. कित्याक वोट बँक जाय. वोट बँक आसा तांकां खुशाल करिना जाल्यार नॅक्स्ट इलेक्शनाक घडये जिखचो ना. जायते फावटी भिरांत दिसता. त्या उपरांत मागीर कोणाकूय धर, कोणाचीय पुजा कर, आपणाचो जो भावार्थ आसा तो सोडून दिता. ह्या दिसांनी हे भिरांतीन जायते जोमे भितर सरलेले आसात. एकल्याच्या घरांत पासून वचून जेन्ना सोशल डिस्टन्सींग आसा, एकामेकाक मेळपाक जायना, तेन्ना ते भितर सरून निमण्या दिसांच्यो पासून खबरो सांगतात. संवसार काबार जावपाचो आयला, फकत हें करीत जाल्यार तूं साल्वार जातलो, फकत हें करीत जाल्यार साल्वार जातलो. असल्यो पवित्र पुस्तक पासून घेवन, पवित्र पुस्तकाची पासून मजत घेवन जायते जाण नाडूंक भोंवता. आनी जीं कोण भियेल्लीं आसा, आपल्या भावार्थान जीं कोण थीर ना, ती कितें मेळटा ताका दत्तलीं हेच भाशेन. आनी जो कोण धरून रावलो घडये साल्वार जावपाक फकत 1 मेत्राचो जागो आसा, पूण थंयच घट जावन रावतली. जाल्यार आयच्या दिसाक ही रुपांतराची परब आमकां जण एकल्याक रुपांतरलेलीं मनशां जावंक आदार जावं. म्हणजे जी आमचे भितर भिरांत आसा, जेजूचें उतर आयकुया. भिवू नाकात, उठात, सोड ते हात. ज्या कित्याक सेक्युरिटी म्हणून धरून रावलेलो आसा सोड. हाचो अर्थ हो न्हय की तूं वच आनी जाय तें कर आनी पिडेन पड आनी मोर, हें न्हय. पूण विस्वास देवाचेर दवरून जें कितें बरें करपाक जाय, सारकें करपाक जाय तें करीत रावप. जें कितें चुकीचें आसा ताचे हात सोडप. आनी हें जाणा जावपाक आमकां देवीक जाणवाय जाय. आनी देवीक जाणवाय आमकां मेळटली जाल्यार पवित्र पुस्तकान देवाचें उतर आमकां मेळटा. तें आमकां सगळी जाणवाय फावो करता. आनी ही जाणवाय आमी घेतली जाल्यार खालतीकाय आमकां गरजेची. जरी तर खालतीकाय ना, तूं समजता तूं सगळें जाणा, तूं समजता तुजे लागीं पदवी आसा, तूं समजता की तूं जाका घट धरून आसा तेंच तुका साल्वार करतलें, जाल्यार तूं सांडलोय. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आमच्या जिवितांत ज्यो आमी भिरांती धरून आसा, जाका कितें घट धरून आसा, तें सोडून स्वर्गाची आमकां ही झलक दिल्या, तातूंत आमी मजबूत जावं. एलिजा आनी मोइसेस जेजू बाराबर आयिल्ले ह्या रुपांतरान करीत भाशेन जी शिकवण प्रवाद्यांची आसा आनी जो कायदो देवान दिल्लो आसा तो राखून सांबाळून आमच्यान आमचें रुपांतर जोडूंक येता. जाल्यार ही कृपा आमकां मागुया, एकामेकाक ही कृपा मागुया आनी एकामेकाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक, देवाक रूप पडोवंक आमी तयार करूंक हे भेटेन आमकां आदार मागुया. बेटा नवेडार गीत घेऊया. C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मूळ काळजा तुका ओपूं. देवानी मनशां मोले सोंदां करून शांती करून. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें दिलो भुरगो तुजो.
तुका अस्ति तोंडा वावराचो घाम तुका भेटो संसार सोडलो उबान ओडून तुझे मुखार बाबा Assa Jesus, Tu és tilo purgato sol. Assa Jesus, Tu és tilo purgato sol. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानूया. महिमेवन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे महिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. ताचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशीं ताणें मोना शिसांची खुर्साच्या हिणपणांक केलीं आयतीं आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुडार्थ कुडीक फावो जातली ती आपले असोक्त मनशा सैमाचे कुडीन आदी फुडेंच अजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवात, सोयी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, सोयी तुका सोय 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 सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्साई पुनर्जीवन पणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडंग रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजेवाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. ताची मोहिमा आमी देखल्या अशें म्हणून बागयोन जुआंव आपलें शुभ वर्तमान बरयता आसतना सांगता. आमकांय जण एकल्याक देवाची मोहिमा फावो जावंक आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे बांदून हाडूंक ताचें आमी आयकूंक आमकां करपा मागुया आनी सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पितेवचे म्हाका फावोरा, पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे मोगालाची तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu म्हज्या देवा आवडेता दिवच्या तुका. जेसू म्हज्या देवा आवडेता दिवच्या तुका.
जेजू दिश्टी पडलो तेन्ना आमी ताचे सारकी जातल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचें रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेता त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे महिमे बरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत कश्टवतल्यां तुका आमी आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली सुरू जाली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F6 पेज नंबर 88. F6. देवा